सोरो उत्सव जो सबंद जाता हेजे एक मोठो इतिहास हा। करंजोळची होळी आसा पळय ती पुनवेक मारता आनी पाडव्याक घालता आणि ते खावन मस्ती करपाक लागले ह्या गांवांतल्या आमच्या गांवकार लोकां कडेन। एक दीस असो येयलो की तेणी एका चेडवाचेर गांवकारा कडेन डायरेक्ट मागणी घातली आमकां दिवचेच पडटलें। तांकां मारता आसतना म्हणजे आमच्या हितून अस्त्र शस्त्र बी सगळें आसता, आर्मां आसता, तलवारी आसता। परंपरेन त्या काळात पयलीं कितले हजारो वर्सां पयलीं की खरोच मनीस कापलो वयता। ह्या देवी कडेन तुमकां तेजे हांगा कितें तरी करून हें रूप तुमकां वर्सून व्हरून की लोकांक दाखोवचें पडटलें। देवा कडसून प्रश्न घेवन तो मारो तेणी रक्तार बंद केलो। करंजोळ गांवचो शिमगो स्टार्ट जावचे पयलीं 8 दीस मांडार उबे रावता। पयलींच्या काळांत जे आमचे पूर्वज जाले जाणटे ते 15 दीस म्हयनो रावताले, तारगडी खेळटाले, अशे म्हणजे नवे नवे खेळ भुरग्यांक शिकयताले। आतां जे कितें कामाचे व्याप जाल्या कारणान ते 8 दीस म्हणल्यार पयलीं उबे रावता। 8 दिसांक त्या म्हणजे सांजच्या मात्याचेर भुरगे येता त्या हेजेर मांडाचेर आनी ताळ वाजयता, मजा मस्ती करता आनी वयता। आमचे पुनयेक दोनूय होळयो मारता आनी कुमठेची होळी पुनयेकच घालता। पण आमची ही करंजोळची होळी आसा पळय ती पुनवेक मारता आनी पाडव्याक घालता। जवळ जवळ म्हाका दिसता 70 सगळ्यांत लांबच म्हटल्यार जाता अशी ही लांब होळी आसा। जवळ जवळ 60-70 आसता ती। हे आमचे आतां पुनयेक आमी सुरवात करता। पुनयेन सुरवात केल्यार दुसरे दीस आमचे ताळ्याचे जोर जातात। पाडयेक आमी होळी घालता आनी 2 दीस आमचे आतां भायर रोमटाक बी जाय ते 2 दीस आमची ग्याप उरता न्हू। 5 दीस आमची पालखी जाता। पांचवे दिसा आमच्या हांगा पालखी जाता। पालखेक हांगा बऱ्यापैकी गर्दी आसता, म्हणजे भावीक लोक आसता आपले आंगवणी फारीक करपाक येता, नवस केलेले आसता ते पालखी आसता ते आमचे भाचे म्हणटा आमी, म्हणजे ते भाच्यांक हांगा खेळोंक दिता। हांगाच्यान ताका आमचे गांवकार मंडळी आसता ती मांडाचेर व्हरोन दिता। हांगा देवळाच्यान मांडा पर्यंत सांज पर्यंत जाता। मागीर 6व्या दिसा आमच्या हांगासर ते हें येयल्या उपरांत पालखी येयल्या उपरांत हांगाच्यान रमाट कुमठळे वयता आनी कुमठळचे गांवचे रमाट हांगा आसा। दोनूय वाड्या वयले रमाट खेळोन जाल्या उपरांत आमी हांगा शिपणे म्हणून करता। शिपणे हांगा जाल्या उपरांत मागीर रमटाची तयारी आसता। हांगा रमट आसा ताजे खंयसरूच जावंक जायना, म्हणजे आमच्या हितून अस्त्र शस्त्र बी सगळें आसता, आर्मां आसता, तलवारी आसता, कोण केळी घेता, कोण माडयो घेता, अशे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे कोण आनी केन्नाच हांगा झगडी जायना। मेन म्हणजे सोरो कितलो पियेलो जाल्यार कोण हांगासर बोवाळ घालिना, बरे भाशेन रमट येता। हो माझ्या ह्या 2 पिढयांच्या भायर इतके म्हाका कळीत आसलेल्या त्या भायर जाता। आतां न्हू तर तो उत्सव कित्याक जाता आनी हो कसो केला हेजो तूं म्हाका जर हे येता जाल्यार मी तुका इतलें सांगूंक शकता की जाणट्यान हांगासर येवन जेन्ना जोडूंक तो फुडें सरलो
देवस्थान जोडून फुडें सरलो दिसता कोण तरी मारो येयलो. हांगा चोरो उत्सव जो सबंद जाता हेजो एक मोठो इतिहास आहा. 70 हे दुर्भंग असो गांव तेन्ना पयलीं रस्ते कांय नासले तेन्ना हो गांव कितल्या वर्सां पयलीं हांगा कर्जळ गांवांत हांगा मराठ्याचें राज्य म्हणून मराठ्यांनी हो देव सगळो आखलो. तेज्या उपरांत मदींच म्हणजे पुर्वजां पासून एक इतिहास हांगा जाणून जालो की हो गांवांत हांगा हेबर ही जात आसली. हेबर ही जात आसली आनी आमचो मराठ्याचो हो इतिहास मराठ्याचो गांव आसतना हो इतिहास हेबराचे लोकसंख्या चड जाली आनी ते खावन मस्ती करपाक लागले ह्या गांवांतल्या आमच्या गांवकार लोकां कडेन. सहज एक दीस असो येयलो की तेणी एका चेडवाचेर गांवकारा कडेन डायरेक्ट मागणी घातली नाल्यार आमी तुमचे मिटींगेक आपूण तुमच्या चेडवाची मागणी घातली आनी तुमी आमचे चेडूं तुमकां आमकां दिवचेच पडटलें असो तेंच्यांनी हट्ट धरलो. आमच्या शाण्णकूय मराठा समाजाचें जेन्ना पाठबळ कमी आसलें ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की युक्ती तयार केली. पंचनारायण जो आसा न्हू तेज्या घराण्याचे ते सातेकार ते घराण्याचे ताका पयलीं जाणट्याक मागीर तेजे हाडलो आनी तो तेज्या कडेन विचार केलो आमचेर कोण तरी हेबार येयले ह्या हेबारांक मारपाचें ती आनी तुका आमी ते आमच्या फाटल्यान तुका भितर हें दिता. मागीर तेणी ती हें करून ताका तेणी ते मारले हेबारांक मारले तेणी. तेंच्या आपयल्यांनी गनिमी कावो करून तेंचे हांगा फाटल्यान हे रणमल्याचे खेळाक तांकां आपयले रणमले खेळ आमचो चालू जालो आनी ते हेबर जातीक आमच्या लोकांनी थंय फाटल्यान येयले आनी 4 लोकांची कत्तल केली. आनी एकाक फारान सुवार एका फारान मारलो आनी एकाक सुवार मारलो आनी एकल्या आडवा कापून ताका वयर न्हिदोवन दवरलो. ताका सुवा वयलो चोर अशें आतां इतिहासान सांगता. आनी दुसरो न्हिदलेलो तो आनी पयलीं जो फारान मारलो आहा तो मुड्ड्याचो तो. आनी मागीर 4 जाणांक मारले ते आमी पुरलेले ते डायरेक्टच हांगा लोकांक दाखयतात. आतां धर्म्याच्या गांवांतले कितें जालें की धर्म्या गांवांतय चोर दाखयता ते म्हाका पुनवे दिसा दाखयता आनी तेजी एक ते इतिहासान म्हणजे बरयल्लें खंयच ना इतिहास हो पूण ते आतां कितें म्हणटा की धर्म्याचे आनी आमचे चोर सेम दिसा जाताले पूण परंपरेन त्या काळांत पयलीं कितली हजारो वर्सां पयलीं की हांगा एक म्हणटा तो वर्साक खरोच मनीस कापलो वयता ते थंय दाखयलो की न्हिदलेलो पळय आहा त्या चोराचे तो दाखयता म्हणजे ते जालें कितें तो मनीस लग्न जाल्लो कापलेलो वता आनी तो इतिहासान सांगता म्हणजे आमी काय खंय बरयल्लें ना तो धर्म्याचे चेडूं त्या घरांत येयलें आनी तेजी वर्साची पाळी येयली. ताय चेडूं येयलो आनी बापायच्या दारांत गोळ मारलो आनी तेन्ना तेणी काय सांगलां का बाबा मेळो आपणाक दिलो तेन्ना असो विशीं खबर आहा तेन्ना आपल्या न्हवऱ्याची म्हणटा न्हू हें आसा वर्सल आहा तेन्ना ही वर्सल कित्याक तर तूं काय भियो नाका म्हणलो आपूण कितें तें करता. तो थंयसून येयलो आनी हांगासर गांव मिटींग केली. गांव मिटींग करून तेणी काय कसं काय कितें तरी जानवड देवा धर्मात बसून देवा कडसून प्रश्न घेवन तो मारो तेणी रक्तार बंद केलो. त्रास आमच्या लोकांक जावन जालो अशें इतिहासान सांगता. पूण ताका लागून हांगा देवा कडेन आमचे जल्म्याचे वारे येता ते हांगा थारतले कशे हें कितें करचें पडटलें तर ते वारे येयले आनी सांगलें की तुमी हें पळय केलां तेंच्यांनी मस्तेन तेणी केलां जायत जाल्यार रक्तपात ह्या देवळा कडेन तो जाला तो जर तेजो आमकां कमी हें लागतलो जाल्यार देवा कडेन देवी कडेन सातेरी आमची केळबाय सातेरी आनी ब्राह्मणी माया ह्या देवी कडेन तुमकां तेजें हांगा कितें तरी करून हें रूप तुमकां वर्सून व्हरूंक की लोकांक दाखोवचें पडटलें आनी तें सांगणें करून आनी ताका लागून हो आमी चोराचो उत्सव अशें इतिहासा पासून कितें आमी तो दाखोवपाक सुरवात केल्या. एक आमच्या मांडांनी देवळा कडेन कापड सुद्दां मारलें तें घराण्याक मारता तशें हांगा जी तेका सगळ्यांनी मेळून सुद्दां कापाकापी केल्ली ती लास्टाक बाजू लागली म्हणजे एकाचो मान दिवपाचो अशी प्रथा ठरयल्ली. पूण ती जेन्ना मनशाचेर येता म्हण ती धर्म्याचेर चिडून दिल्ल्या कारणान ती तेजेर येवंक जायना ती कोंब्याचेर ठरयल्या. हेज्या उपरांत आतां हांगासून जी आतां करवली हें जाल्यो दिसोकर काय ते आतां घोडे वयतले घोडे थंय नाचतले 10-11 पासून आनी 11 जावन हांगासर आमी आदीं पयलीं जाणटे रणमलां करी
सकाळी 4 वाजता 4 किंवा 5 ह्या टायमाक आमी हांगासर देव भायर काडटाले. देव भितर आहोत 2 हितून येयले भायर काडटाले आनी आतां थंय दारार थंयसर भायल्यान पाटो घालताले आनी पाट्यार दोगां कडेन 2 दिताले. दोगां कडेन 2 दिताले आनी जे आमचे भार आसत तो ते सांगणे घालतले थंय मोडाचे. कळस हें करून जालें मागीर ते हांगासर ह्या देवळाक फूल आहा ह्या हातान बराबर सातेरीच्या तो थंयसून ते भार कळस माथ्यार तेंच्यांनी भार खेळपाक जाय आनी ते कळस आपलो आपलो कळस घेवपाक जाय आनी ते घेवन तो कळस घेवन ते परते इश्रम ते हेका कळस घेवन दिलो दुसऱ्या कडेन काडून थंय तेंच्यांनी दिलो की थंयसून ते येयले ते हांगासर फुलाक येयलो. आमचो जल्मी जो आसा तो हांगा फुलां घेता तो जल्मी फूल काडून दिता तो फूल घेवपाचें. फूल घेतलो तर हांगासर मास्ती मारूंक मागीर सकाळी मागीर मास्ती मारूंक ते हांगासर गेले. मागीर तेन्नाच त्यो वांगडात त्यो कोरोली बी वांगडाच न्हय मागीर तितून मास्ती बिस्ती मारपाची तेन्ना सकाळी. सकाळ पासून आमचो हो प्रोग्राम सारको आनी तेज्या उपरांत आतां न्हावना जालीं. न्हावन जाल्या उपरांत आमच्यो मागीर मांड थंय थारोवपाचो. आमी दिसता आतां जागयला न्हू परतो थंय थारोवणी करूंक जाय. हय थंय थारायता मांड थंयच थारायता. थंय थारोवपाचो वडा थंय वडर जेन्ना चोर थंयसून सुटले हे सुवारी सुटल्या थंयसून मांडा वरसून आनी परते थंय ती हें करून जालें मागीर ते हांगासर जालें. म्हाजो वाड वरी सांगूंक वयतालो की खंयच्याच हांगा सत्तरीत प्रत्येक गांवांनी ठाण्या सारक्या घोडेमंडी आसा बाकी सगळ्याक हें आहात आनी भगवत घेवन वयताले भगवीत बावटी घेवन वयताले. पूण हांगा एक इतिहासान आसा की आमचे रोमट जो आमचो कसोय कसलोय मेळ जेन्ना खंय भायर सरतलो तेन्ना असो इतिहास आसा की ती चांद सुर्य आसा मेरे हे फुडलें देवस्थान चलचें असो इतिहास हांगा सांगता आनी तेका लागून ते चांद सुर्याची बावटी म्हणटा ती हें करता आनी हांगा ती बावटी दाखयता. पूर्वजांचे खूब कितें कितें आहा आमी ते भोंवडी दुकर मारपाक जाय आनी कितें करपाक जाय आमचे शास्त्र आदली आसा ते सगळें आमकां त्या रनबाल्यान करूंक जाय. ते आमच्या जाणट्यांनी करून येयल्लें आहा तें सगळें.